नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वೀಕ್ಷಕಾಂಕ आत्मीय स्वागत. आयचे कविता फुललेली काणी हे कार्यक्रमाक हांव घेवन आयल्या कविता कोंकणी जनपद गाथा म्हणलेले कवन. हे कवन हांव सुमार एक 5 वर्सां फुडें बरयलें. 2018 इसवींतू मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे अधिकाऱ्यांनी म्हाका संपर्क करून मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे BSc 2 वर्साचे तिन्नीचे सेमेस्टराचे एक पठ्यपुस्तक नुडी बेळकू म्हणून ताजे खातीर एक कोंकणी कविता जावका आमगेली म्हूण तांणी नेमगिलें. त्या खातीर हांवें ही कविता बरयली आनी आमगेले कोंकणी जनपद गाथा म्हळ्यार आमगेली कोंकणी भास, जन, पुराय कशी आसाची, आमगेलो इतिहास कसले, आमी खंय तुकून येयले, हे पुरे विचारू तांतू येवचेशी हांवें तें कवन बरयलें. आनी तें कवन आत्तां हांव प्रस्तूत करूंक एक प्रमुख कारण म्हळ्यार एप्रील 9 तारीखक विश्व कोंकणी दीस म्हूण आमी आचरण करताचे. कोंकणीचे महान पुरुश शणै गोंयबाब हांगेले पुण्यतिथीचे दीस तो. 1946 इसवी एप्रील 9 तारीखेक शणै गोंयबाब अंतरलेले. तांगेली पुण्यतिथी संदर्भार आतां एप्रील 9 तारीख ते विश्व कोंकणी दीस म्हूण सांगून आचरण करताची. त्या संदर्भाक हे एक चिक्के होंदून घेता म्हणले खातीर हांवें ही कविता वेंचून घेतली. आनी ही कविता आतां मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे BSc पदवीचे तिन्नी सेमेस्टराक नुडी बेळकू म्हणलेले एक पुस्तक पठ्यपुस्तकांतू हे पठ्य जावन प्रकट जाला. कोंकणी जनपद गाथा. कोंकणी जय कोंकणी कितले मोवाळ मधुर वाणी, बरी भास न्हय ती संस्कृती, आमची जिणेची रिती, कोंकणी जय कोंकणी. सरस्वती देगेर उपजिल्लेली, त्रिहोत्रपुराक आश्रयिली, गोमांतक तशी सप्त कोंकणांतू वाड्डून फुल्लून परमळिली, कोंकणी जय कोंकणी. विविध जनाले मातृभाषिणी, जियेतांव एकामेका तुजे आंगणी, रागद्वेषू ना तुजे भोंवतणी, सोशिकपणाची मूर्त रूपिणी, कोंकणी जय कोंकणी. कला विशारद प्रख्यात, शिक्षण शेतांनी पारंगत, कृषी कार्यांतूय सदा निरत, व्यवहारांतू अति निष्णात, कोंकणी जय कोंकणी. मधुर बोल आनी मृदू चाल, एकमिळीचे गुणशील, जीवन छलते अनवरत, निरत निरंतर अविश्रांत, निरत निरंतर अविश्रांत, कोंकणी जय कोंकणी. वय आमी कोंकणी लोक सरस्वती न्हंयचे तडीर तटार आमी उपजलेले मनशां सारस्वत लोक. कडेरी प्राकृतीक कारणाक सरस्वती न्हंय आट्टून गेली. तदनंतर जिवनाक केदनाय जावका उद्दाक जीवन कोरका जाल्यार त्या खातीर आमगे लोक थंय तुकून पूर्व दिक्काक बिहाराचे तिरहूत म्हणटाची त्रिहोत्रपूर तेदनाचे थंयक तशी गौड देशाक पूर्व भागाक तशी थोडे जन तांणी वलस गेलेची. आनी थोडे लोक सिंध प्रांत, तशी गुजरात, महाराष्ट्र, गोंय तशीच
करावळी, कर्नाटक करावळी, तशीच केरळाचे अंत्य वरेक तशी वलसी वतची तांतांगेले जिवनाची वाट तांणी पळोवन घेतले. जाल्यार ही खंय मागशी सरनींची कोंकणी लोक. आनी हे कोंकणी भास म्हणलेले ते प्राकृतांतकून उदेलेले इंडो आर्यन मुलाचे. गोंया तरी गोंयचे स्थळीय थंयची लोकां वटू मेळून कोंकणी आतां आमी कसो उलयताची तसली एक मधुर एक वाणी थंयतकून ती हे स्वरूप घेतले. हिंदू, मुस्लीम, क्रायस्त अशी विविध मतां संबंद पाविले, विभिन्न जाती मत पंगडा संबंद पाविले लोक ही कोंकणी उलयताची. देवनागरी, रोमी, कन्नड, मलयाळ तशी पर्शियन, अरेबिक अशी 5 लिपीरी कोंकणी भास बरयताची. ते मात्र न्हय, गोंयांत कोंकणी राज्यभास जावन आसा आनी संविधानाचे 8वे वळेरेंत कोंकणीक स्थान मेळ्ळां. कोंकणी भाशेंत बरयलेल्या कृतींक ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळ्ळ्या, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळा, सरस्वती सन्मान मेळ्ळा. तसले एक भरमेचे भास आनी लोक कोंकणी लोक. ते कोंकणी लोकाले आनी ते कोंकणी भाशेचे ओडविकाये सांगचे तसले कवन हे. कोंकणी जय कोंकणी, कोंकणीक केदनाय जय आशिल्लेची. कितले मोवाळ मधुर वाणी, मोवाळ भास ती कोंकणी आनी मधुर कान्ना आयकूंकय मधुर जालेले. कोंकणीन उलयतना आमकां आयकतना जावं तितले संतोश बशें आनी खंयचीय भास आयकतना जायना. कोंकणीन कोणूय आमगेले येवन उलयल्यार आमकां मन तितलें खूश जाता. आमगेले येद्रा आशिल्लो मनीस तो कोंकणीचो म्हूण कळ्ळे तक्षण आमी दुसरे खंयचेय भाशेन उलयतले मनशाय तक्षण आमी कोंकणीक आमी देंवताची आनी कोंकणीनाची आमी उलोवचें लागताची. बरी भास न्हय ती संस्कृती आमची जिणी रीत. कोंकणी म्हणल्यार बरी भास न्हय ती. कोंकणी म्हळ्यार ते एक जीवन पद्दती, जीवन रीती. ते जिवना रितीचीक आमी कोंकणी म्हूण सांगताची, बरी भास मात्र न्हय ते. आनी सरस्वती देगेर उपजिल्लेली ते हांव तुमकां आतां सांगलां. सरस्वती न्हंयचे दडारी आमी आशिल्लीची. ती आटली प्राकृतीक कारणाक समुद्रांत भुंयचे मुळां ती लुप्त जावन आसा आनकी आसा ती म्हूण म्हणटाची. तशीची तिरहूत म्हणलेले कडेन पूर्व बिहाराक थंयक थोडे लोक गेल्लेची. त्रिहोत्रपुराक आश्रयिल्ली गोमांतक तशी सप्त कोंकणांत वाड्डून फुल्लून परमळिली. ती खंय खंय गेल्ली म्हणल्यार पुरा तुमकां हांव सांगल्या कोंकणी लोक. तशी ती सप्त कोंकणांतय ती येवन वाड्डून परमळिली तसली भास कोंकणी. तशीच विविध जनाली मातृभाशेनी कितले जन कोंकणी उलयताचे. हांव सांगलें तुमकां हिंदू, मुस्लीम, क्रायस्त उलयताचे. तांतूय हिंदूंतूय कितले लोक आसाचे. JSB, RSB, कुडाल देश आसता, मागीर खारवी, कुडबी अशी मस्त नमनेचे सुतार म्हणटाची, कंबार म्हणटाचे, कुंभार म्हणटाची असल दुसरे हाका संबंद पाविले. आमगेले जन विविध बोली म्हळ्यार डायलेक्ट म्हणटाची तशी कोंकणी उलयताची. विविध जनाले मातृभाशेन ती. जियेत हांव एकामेका तुजे आंगणी. तुगेल्या आंगणांत आमी भारी एकल्याक मेळून घेवन तितले संतोशान आमी जीवन करताची. राग द्वेश ना तुजे भोंवतणी. तुगेल्या आसपास खंय राग द्वेश म्हणलेलो ना, कोणाकय जाळ मत्सर म्हणलेलो ना, हांव वैरी तूं वैरी म्हणलेले ना, भेदभाव ना. तसले मोगान आमी सगळे कोंकणी एकलेची म्हणलेली एक भावनेन आमी
आमी जीवन करताची. सोशीकपणाची मूर्त रुपिणी. सोशीकपण म्हळ्यार सहनशीलता. एकल्या वैऱ्यान एकल्याक द्वेष नाशी. परस्पर तांगेले विचारू आमी सैसून घेवन, आमगेले विचारू तांणी सैसून घेवन आमी परस्पर एकमेका प्रितीन आमी जीवन करताचे. कला विशारद प्रख्यात. आमगेले कोंकणी लोक कले विचारांतू कितली जन प्रख्यात नांव पावील जन जावन गेल्यान तुमी आयकून आसा पुरो. सिनेमा क्षेत्र दरेची श्याम बेनगल आसा पुरो, अनंत नाग आसा पुरो, असले मस्त व्हड मनशां सिनेमा क्षेत्रांत आसाची, नाटक क्षेत्रांत आसाची. तशीची संगीत क्षेत्रांतू लता मंगेशकर आसा पुरो, सुमन कल्याणपूर आसा पुरो, असले व्हड मनशां संगीतांतू आमगेले सारस्वत लोक आसाची. जितेंद्र अभिषेक आसा पुरो, मस्त लोक. आमगेले पंडित उपेंद्र भट्ट आसा पुरो, अशी संगीतांतूय मस्त काम केलेले. विल्फी रेबिंबस आसा पुरो, अशी मस्त लोक संगीतांतूय कला विशारद जावन आसाची. शिक्षण क्षेत्रांनी पारंगत. तशीच शिक्षणांतूय तशीची. आमगेले अमेंबळ सुब्राव पै हांणी कॅनरा स्कूल तांणी बांदलें. तशी पणजे मंगेशराव असले हांणी पुरो शिक्षक जावन आशिल्लेची. आनी आमगेले फादर प्रशांत मार्ता आसा पुरो, नातल्यार विलियम मार्ता आसा पुरो, हांणी सगळे शिक्षण क्षेत्रांतू पुराय मस्त साधन केलेले मनीस. कृषी कार्यांतूय सदा निरत. कृषी कामांतूय आमगेले कोंकणी लोक केन्नाय मागशे सरलेले न्हय. बेसाय करच्यांत आसा पुरो, रांदयकाय वाडोवच्यांत आसा पुरो, पुराय भारी नमनेचे साधनशील व्यक्तित्व आमगेले कोंकणी लोकांगेले. तशीच व्यवहारांतूय अतिनिष्णात. व्यवहार व्यापारांत घे न्हय बँकींग क्षेत्रांत घे, प्रत्येकांतूय व्हड नांव आमकां आयकूं मेळटा कोंकणी लोकाले. तशीच मधुर बोल आनी मृदू चाल. चंद नमनेचे एक बोल आमगेले उत्तर भारी मधुर जालेले, गोड जालेली एक उत्तर. तशीच मृदू चाल. आमगेले चाल चलन भारी मोवाळ. तशीच एकमेळीचे गुणशील. एकमेळीन चुलचित आसले. खंय गेल्यार आमगेले एक एकवट आसता. कोंकणी लोकांगेले एक एकवट आसता. कोण जाल्यार सांगताचे कोंकणी लोक सदत तांणी ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಲಿ ಮೇಣ್ಗಿವನು ಕಿತ್ಲಿ ಸಾಧನಶೀಲ ಜಲ ಪ್ರತಿ ತಂಕ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ ತೈಸುನ್ ತಂಕ ತಂಗೆಲೆ ಬಿಡಾರ ಮೇಕ್ಕೊಳ್ನು ಅನ್ನೇ ಕಡೆನ ವಚ್ಚಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ಲಾರಿ तांणी केन्ना ते भिवून मागशी सरनाशी मुखार मुखार सोरून घेवन तांणी कशी साधन केलें. हर एक क्षेत्रांत साधन केलें. जिवनांत तांणी मुखार येयले म्हणून केन्नाय दुसरे लोक आमकां सांगताचे जीवन छलते अनवरत. जीवन श्रद्धा एक जिवना वयर प्रीती केन्नाय भिल्लेल ना. कसले कश्टकार पडणे आयले म्हणून तांणी भिल्लेल संदर्भू ना. जीवन छल म्हळ्यार जीवन श्रद्धा तितले अनवरत नित्य निरंतर अविश्रांत जावन तांकां एक थोडे वेळ बैसून आमी एक आराम करुया म्हणून विचारूं ना. केन्नाय एक न्हय एक कामांतू निरत निरंतर तांणी व्यस्त जावन आसता. तसले एक कोंकणी लोक कोंकणी भास आनी तांगेली जिवना रिती हाजे एक वैभव हे कोंकणी जनपद गाथा म्हणलेली कवितेंतू हांव सांगचे प्रयत्न केले. ही कविता तुमकां कशी लागली अवश्य ತಿಳಿಸಿया. येवचे हप्त्याक अनेक कविता संगात हाजर जाता. नमस्कार.